झेडपी रंगनाथ कलशावकर ह्या सरान आज आपल्या फुल झेडपीच्या फंडांतल्यान ही पाथवे आसा जी शाळेश्वर देवळा कडल्यान समीर शेट्टीच्या घरा कडल्यान चौपाटी पर्यंत ही पाथवे पयलींचे चेकोस टायल्स काढून आता तेचेर परत व्यवस्थित सगळें काम करून सोलिंग करून तेचेर पेवर्स बसोवपाची ही योजना केल्लेली आसा आणि आज पासून हे काम सुरू जातले। तांकां खूप खूप अशी कामां करपाची शाळेश्वरा कडेन मी प्रार्थना करता की ताका आशिर्वाद मेळपाचो। हे जवळ जवळ 4 ते 5 लाखाचें काम आसा आणि एका वाड्या खातीर इतकी फंड हो दिवप हे खरंच आमचें भाग्य आसा। खरेंच उमेद दिसता की आमचे कामां एक सोडून दुसरे सोडून तिसरे असे जायत आसा आणि हे जाताना आमकां न्हू त्या ऑफिसाचो जो चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आसता तेचे आणि जेई हे दोगूय जाण आमकां सहकार्य केल्या उपरांत आमचे फायली अपडेट जातात आणि तेचे उपरांत आमची ही कामां स्टार्ट जातात। हांव सगळ्यांत पयलीं तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंचे शिवाय आमी ह्या लोकां मदीं रावपाक आमकां शक्य नासलें। आयज जे कितें करतात पळय ते तेंचो आदर्श घेवन किंवा त्यांच्या कॉपरेशनान आमची ही कामां जातात। आयज खुबशीं कामां आमची जाल्यात। क्रेमोटोरियमांत आमी हरमला बी आतां करपाचे हाचे आमचे योजना आसात। हांगासरले म्हणटून क्रेमोटोरियम RDA मार्फत जाली। हे आमचे जे वांगडी पंच मेंबर आसात ते खूप आसुसलेले आसात डेव्हलपमेंट कामां। तेंचे जे कॉपरेशन मेळटा न्हू तेच्याच हेतूंतल्यान आमी पंचायतीचे NOC म्हणा किंवा पंचायतीची रेग्युलेशनां घेवन आमकां फुडें वचपाक बरें पडटा आणि तेंचे वेळोवेळी जे सहकार्य लाभता तेकाच लागून आमी ही कामां करपाक खंय तरी आमकां शक्य जाता। तेंचे रिक्वायरमेंट येवप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसता। आमचें विजन आसाच कारण हो वार्ड जो आसा हो म्हाजो नेबरींग वॉर्ड आसा। हे माझे दुसरे घर अशें म्हणटा हांव आणि त्या वाड्याचेर काम करपाक म्हाका खंयच कमी अशें दिसना किंवा खंयच हांव तेका भेदभाव करून वचना। जितले आमच्या वाड्यान करूंक मेळना तितले हांव म्हणटा की ह्या वाड्यान जावचें आणि हांगासर NOC बरें कांय प्रॉब्लम आसना। सगळ्यांचे देवस्थानाचे म्हाजे बरोबर आसात ते आमकां काम करपाक सहकार्य करतात आणि तेंच्या मुळेच हे शक्य जालां। आमी फक्त आमचे फॉलोअप करपाचें काम आणि काम टेंडर करून हाडपाची कामां आमी करतात आणि ती इम्प्लिमेंट करपाचें तेंचे सहकार्य सगळ्यांचे आसता म्हणून हे शक्य जाता। हांव तांकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आज आमी शाळेश्वर टेम्पलार एक आसा जी आमी इनॉग्रेशन केला फुटपाथ आसा फ्रॉम शशिकांत शेट्टी हाऊस टू राष्ट्रपती टेम्पल। हे जे वर्क आसा ते 3,97,000 अशें आसा। हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या रंगनाथ भाई कलशावकराक की तेणी आमकां हे जे काम म्हणजे भरपूर वर्सां जाल्ली हेची दुर्दशा जाल्ली जे चवथीक बीन सगळे जे भावीक येताले तांकां चिखलासून वयचें पडटालें। आमी तशेंच पळयलां की जेन्ना चौपाटी गणेश उत्सवाक भावीक येताली ती फुटपाथीचो जो आमचो प्रॉब्लम सॉल्व आसलो तो रंगनाथ भाई कलशावकरान आपल्याच फंडासून केल्लो आसा। तशेंच जे आमी रघुन शेट्टी कडेन जे गटाराचे वर्क पळयतात जे आमकां ड्रेनेज जी जाय आसली आमकां काल आमी जो पावसाचो हाहाकार पळयलो त्या ह्या ड्रेनेजा खातीर आमकां जे उदक आमचे सकयल येताले ते सारके नाल्याक मेळ्ळे। सो हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक एक दूरदृश्टी धरून जे काम करता। तशेंच हरिजन वाड्या आमच्या हरिजन खातीर जो ब्लॅक टेपिंग रोड काळापा कडेन फुटपाथ तशी भरपूर कामां म्हाका दिसता म्हाका दिसता ही रिकॉर्ड ब्रेकींग कामां जाल्लेली आसा। आमी तरी आमच्या 35 इयर्स म्हाका जाल्या हांवें पळयलां की आजून खंयच्याच झेडपीन आमकां सादी खुर्ची नाल्यार आनीक कितें दिवंक नासलें पण रंगनाथ भाई कलशावकरान जाय थंय खुर्चे म्हणा सावंड सिस्टम म्हणा CCTV कॅमेरा म्हणा आतां नवीन तेंच्यांनी सोलार लायट पॅनल इन्स्टॉलेशनाचे सगळ्या देवळांनी सर्वे करून ते बेगींतले बेगीन जाता। म्हाका दिसता आतां आमचो खंय तरी गांव डिजिटलायझेशनाक वयता हे आमकां आमच्या ZP श्री रंगनाथ भाई कलशावकरान दाखोवन दिलें।